जेन्ना समाजातले सगळे लोक एकठांय येवन समाजातल्या उपेक्षित मनशाचो अंत्योदय करपा खातीर वावुरतात तेन्ना देशाची खऱ्या अर्थान उदरगत जाता आनी भारत देशान एकचार आसा म्हण आमचो देश खंयच्याच संकटाक तोंड दिवपाक शकता अशें लोकसभेचो सभापती ओम बिर्लाजीन सांगलें। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। श्रमधाम हे येवजणे खाला सभापती आनी काणकोणचो आमदार रमेश तवडकारान काणकोणच्या 20 गरीब लोकांक घरां बांदून दिवपाचो संकल्प केल्लो। तो पुराय जावन बिरेस्तारा 15 जूनाक तांकां तांच्या घरांच्यो चावयो दिवपाची कार्यावळ लोकसभेचो सभापती ओम बिर्लाजी आनी गोंयचो मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांच्या हजेरेंत जाली। त्या वेळार ओम बिर्लाजी उलयतालो। लोकांची गरज जाणा जावन घेवन रमेश तवडकारान आनी ताच्या कार्यकर्त्यांनी श्रमदान करून लोकांक घरां बांदून दिल्या बद्दल ताणें तांचे आनी बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाचें अभिनंदन केलें। आयकात। बलराम चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन हमारे विधायी संस्था के अंदर हमारे सहयोगी रमेश तावड़कर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक जनप्रतिनिधि के रूप में सारे जनप्रतिनिधियों को एक प्रेरणा देने का काम किया। जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता की अपेक्षाएं, अभाव, आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी कठिनाइयों को दूर करना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को कल्याण करना। और यह संकल्प पंचायत हो, नगर क्षेत्र हो, विधायक हो, सांसद हो, इस लक्ष्य से काम करने लगे कि मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति के जीवन को बदलना है, उसकी जिंदगी को बेहतर करना है। जन कल्याण मेरा लक्ष्य है, जन कल्याण मेरा ध्येय, जन कल्याण मेरा सेवा का माध्यम है और जन कल्याण से मैं लोगों के जीवन को परिवर्तन करूंगा। तो हम सब मिलकर कह सकते हैं आने वाले समय के अंदर सबकी जीवन को बेहतर कर सकेंगे। और मैं इसके लिए पुनः आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस तरीके से इस सारे कामों में सामूहिक प्रयास किया, क्योंकि आपके प्रयासों के कारण ये काम संभव नहीं हो सकता था। इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बरे काम करपा खातीर आनी लोकांक फावो तो तेंको दिवपाक सरकार सदांच सभापती वांगडा आसतलें। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं अशें मुख्यमंत्री सावंतान सभापतीक उतर दिलें। आयकात। तांच्यांनी केल्लो फुडलो प्रकल्प तांचो 200 घरांचोय प्रकल्प जो आसा हो अशाच पद्दतीन पुराय जातलो हाची म्हाका निश्चितच खात्री आसा। म्हाका परत मेळटा आसतना सांगतालें की गोंयभरांतल्या इतर भागांतल्यान सांगे आसतले, केपें आसतले, ह्या उरले कडल्यानय बी लोक एप्लिकेशन घेवन सभापतीक सोदपाक येवपाक लागलेले आसा। म्हाजेंय घर आसा बांदपाचें, म्हाका दिसता वेळ पडल्यार आतां पेडणे आनी ते नोर्थाच्यानय बी सभापतीक सोदपाक येतले लोक। पण निश्चित रित्या बरें काम करता ताका सोदपाक येता ही गजाल तितकीच म्हत्वाची आसा। बट हे पुराय काम करपा खातीर सरकार तांच्या बरोबर आसा। सरकारी योजनेंतल्यान ज्या ज्या जाग्यार तुमकां मदत करपाक मेळटा, मागीर प्रधानमंत्री आवास योजना पासून अटल आश्रय आवास योजना पर्यंत जर आमकां ती मॉडिफाय करची पडली, जर आमकां ती थोडेशे भितर अमेंडमेंट करचे पडले आसत जाल्यार ते करून सुद्दां सरकाराचो तेंको असल्या लोकांक दिवपा खातीर सर आमी तुमच्या बरोबर आसतले। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवय डिजेबल आसा, फक्त एक चली खंय तरी थोडें काम करपाचें अशी स्थिती हांवें आमच्या स्थानीक पंच बाब महेश, आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आमी पळयलें। ज्या प्रमाणे आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी आत्मनिर्भर भारत किंवा अंत्योदय तत्वाचें काम करपाक सोदता, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे संस्थापक दीनदयाळ उपाध्याय, श्यामाप्रसाद मुखर्जी होच लेसन आमकां घातलो। आज आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत जे आसा न्ही, स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मथार काम करता। आमी आमकां त्यातल्यान स्फूर्ती आयली आनी आमी सबंद कार्यकर्त्यांनी, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी थारायलें आमी श्रमधाम योजनेच्या अंतर्गत की आमच्या मतदारसंघातलो जो असो विकलांग आसा किंवा असहाय्य आसा, विधवा आसा, ह्या सगळ्या भयणीक ज्यांका सरकारी योजनेंतल्यान खंयचेंच घर मेळपाक शकना, की अशा सगळ्या लोकांक घर दिवपाचो प्रयत्न आमी भारतीय जनता पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी, आमच्या सैनिकांनी प्रारंभ केलो। आज म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता, गर्व दिसता की म्हजोच गर्व न्ही, म्हज्या कार्यकर्त्याचो गर्व दिसता, अभिमान दिसता। ज्या कार्यकर्त्यांनी केन्ना एक घरा कडेन एक फातर सुद्दां उखललें नासतलें, एक पिकास घेवन नाशिल्लें, अशा तरेच्या कार्यकर्त्यांनी स्वताक येवन ज्या दिसांनी चिरी उखल्लें, स्वताक येवन ज्या दिसांनी श्रम केले आणि ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आसा न्ही, आज काणकोण मतदारसंघात 20 घरां बांदपाचें काम आज फाटल्या 2.5 म्हयन्यांतल्यान पूर्ण जाता। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, श्वेता गांवकर आनी निखिल जल्मी।